कितले पावट म्हूण आमचे जिवितान दुसऱ्यांच्या जिविताचेर जेन्ना आमी नदर म्हूण घालता आमकां चुरचुरेशें दिसता. कितले पावटी म्हूण आमी आमच्या जिवितान जे इम्पॉर्टंट आनी अर्जंट कामां आसात ती सगळीं सोडून दुसऱ्यां पासत आमी आमचो वेळ दिता. तांकां देवाचो तो मोग एक्सेप्ट आनी अनुभव करूंक आमी वेळ म्हूण दिता. बरेच पावट आमच्या जिवितान दुसरे केन्ना आमकां आदार म्हूण मागता, आमी आमचे अर्जंट काम आसात तेचे फाटल्यान म्हूण धांवता पूण तांकां वेळ दिना. आयच्या वाचपा वरवीं जेजू आमकां सदांच दुसऱ्यान पासत आमचें जिवीत फुडें व्हरून तांकां दिवंक म्हूण आमकां आपयता. सर्वीस वीच इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड बट जनरस एंड विथ अ होप ऑफ लायट. आनी ते पासत सदांच जेजूचे जिविताचेर जर आमी नदर घालता तो जावन आसलो तोच उजवाड. आनी तो उजवाड आपल्या कुडी रोगता वरवीं मिसान जेन्ना आमी वांटो घेता तो आमकां म्हूण दिता. कित्याक आमी सदांच जिवितान घोटाय आनी देवाची कृपा मेळोवन दुसऱ्यांक तोच मोग आमी दिवंक फावो जावं म्हूण तो आमकां आदार आनी कृपा दिता.